Hello guys. Good morning guys. कसे आहे सगळी आहे बरी किती काही चाव पिली जेली हायली पिली जाता बसवला टॅक्सी बसवला एक टॅक्सी गेली एक चुकल मला मातशें लेट बायसला क्लाबांतून एक कॉल लागत थिंग सांगपाक कडक चाय माली एक कितें जाणटो बॉम्बे येयले जाल्यार एक बकलीशी च्या म्हणटा ती मारपाक जाय सारकी सा फ्रेश जाता कळना आमगे कितें गोंयां व्हडलें मोग हिंगा कटींग चाय धाकलीशी विदेशी एक मारलें सा फ्रेश सारकी बरें सुद्दां बॉम्बे येयले जाल्यार मारकूं जाय आं चाव मारकूं जाय तुमी आनी मागीर आनी कितें करूं आनी कांय ना खबर ते रावता आज 4थो दीस 5वो दीस कितें हाल संडे हाल हॉलिडे आमकां हय चल बरें मागीर मॅडम मागीर येते आनी येते भुरगीं चल ओके बरें को ना ओके चल बाय बरो दीस गेल्या पळय तुमगेलो ओके बरें बाय बाय झोपायले आता आज चाइनीज सगळे हाँ रे भाई वो सर ने बोला है ना फ़ोटो निकालेंगे पहले अच्छे चाव चाव फ्राइड राइस सॉस मैं चिकन ये देख खास रहा है इधर बरें आया ना म्हणजे कसा देता है पण जेवण तू पोस्ट केलं म्हणजे चायनीज केलं ना खायला ना चल बरं माहिती एक मिनिट हॅलो गायस हॅलो जेली क्या पिली होते मैं आत्तांची राहते कोण नाही तुम्ही येला आलं जरा कळना तुका आटल्यान फुडल्यान कोण नाही कोण आहे सायडीन कोण आहे तुम्ही मोबाईल इथून येते आणि कोण आहे एक काम करा भितोस आहे ते हांव कोण ना तुम्ही येला कळना किती आला मागीर कितें सांगता भितोस आहे नाजाल्यार तिंगा रावता जाल्यार राव आहे नाजाल्यार भितोस आहे कळना एक एक्सरसाइज करूया रेडी आहे एक्सरसाइज कांय करपा न्हू जाय जाल्यार उब रावन कराय जाय जाल्यार बसून कराय जाय जाल्यार न्हिदोन कराय ओके सो 1 मिनटाची एक्सरसाइज ओन्ली 1 मिनिट ओके स्टार्ट करूया की ना करूया न्हू ओके मातशें स्टार्ट करूया ओके स्टार्ट करूया न्हू ही एक्सरसाइज सांगता कितें कोण ती 1 मिनिट एक्सरसाइज कळना जात तितुले पोटांतल्यान सारकें आसपाचें फकत 1 मिनिट ओके 1 2 3 आसोली हांव जाल्यार पोट मांसलो रे बाबा आवय रे बाबा म्हज्या चड पोट मांसलो एक्सरसाइज चड बरी जाण कितें टेंशन आसपाचें वयता कळना आं सगळीं केल्यार टेंशन वचना आशिल्लें जाल्यार एक दिसाचें 2 पुसामू 1 मिनीट आसोंकूच जाय आख्खें टेंशन वयता आयकना तुमी आं आसाय आं प्लीज रोणाकय देवान आमकां धाडलें हांसपाकूच ओके रडपाक येता मेल म्हणटरी रडपाचें कोणाच्या फोंडाचेर ओके चल मागीर बरी ओके राव आनी एक स्टोरी आहा तुमकां स्टोरी सांगता ओके मातशें राव स्टोरी बेस्ट स्टोरी कळना तुमगे लायफ सेव जावपाची स्टोरी ओके मातशें राव ओके सो आनी एक सांगूंक सोदिता की एक न्हू डॉक्टर आसता जे डॉक्टर सो तेंगे गाडयेची केन्ना चोयली तुमी गाडयेची हाटल्यान ग्लासाची रायट सायड चडशें लेफ्ट सायड तें क्रॉस आसता कळना क्रॉस आसता तांबडे क्रॉस आसता चोय तेश कोन आनी आत कितें जाला तो क्रॉस दिसती पोवना जायते डॉक्टरांनी गाडयेची केन्ना नोटीस कराय आं तो दिसती पोवना सो कितें जाला आतां तो क्रॉस आहा तो तें सिंबॉल लोगो आहा चोय तो चेंज जाला ओके चेंज जाला तुका दाखयता हो लोगो जाला आतां हो लोगो कळना 2 सोरोप मोदें दांडेस आहा आनी विंग्स आहाय कळना हें सिंबॉल डॉक्टरा गेले ओके सो तेंचो क्रॉस आहा तो काळा कित्याक क्रॉस तो आनी दुसरे स्टेटी कंट्री आसतलो कळना
सो तो काळो कित्याक मागीर आतां तो हो इंडियन हो तें न्यू सिंबॉल दिलां कळना हें न्यू सिंबॉल दिलां आतां सो हें न्यू सिंबॉल घेयले तेमी ओके तुम नकोय जालें दोतोरा बरें केन्ना बोन ना जालें वयताय न्हू तेंका विचाराय हें कळना सो म्हाका हांव इन्फॉर्मेशन थोडें जाणटें तुका सांगिना कित्याक आतां कोणू बोन ना जाता गाडयेंकूच कळना तुका पूण आमकां खबर आसना मुखारी डॉक्टर वयता गाडयेन पूण तेगे तें सिंबॉल प्लस ना क्रॉस आसना तें सिंबॉल आसता पूण आमकां आजून तेंका थोडे जाणां खबर ना कळना तुका सो तो डॉक्टर म्हूण कळना सो आतां तें एक इन्फॉर्मेशन तुमकां दिता ओके शेअर करूं तें इन्फॉर्मेशन ओके ओके चल मागीर बरें कोना ओके बरें आयज हांव संडे म्हूण मिसा गेल्लो सकाळीं 7 वरांचेर आमगे धोक्याट रोजरी चर्च चोवपाक गेल्यार आख्खी न्यू करून उडयल्या काय बरी दिसता सारकी भितरी चड बरी दिसता मिस काबार जालो म्हणटलें हांवें शूटिंग काडलें कळ्ळें तुमकां आनी तुमकां दाखोवया म्हणलें सो बरी नेटयल्या सारकी हांव सारको सरप्रायज जालो ही सारकी चर्च चोयन कित्याक लास्टाक पयर येयले ते तोंडां इगोर्ज बंद जाल्ली मेळोना म्हाका जाणाय तुमी विडियो काडून मागीर आतां कितें जालें मिसा गेलो फुडें हांवें भितर चोयलें सगलें बरें नेट वयलां सारकें वयर सारकें नेट गायलां वयर नेट कित्याक आतां तें जाणटू तें नेट पायरी हाय न्हू जाय ते बर्ड्सां सो बर्ड्सां लागून तें नेट घालूं पडटा नाल्यार ते आगताय ते सगळे हरशीक कोताय तेका लागून आतां आल्तार दाखय तुमकां हांव आल्तारा बरें चोय आल्तार काय बरें दिसता आं बरो आसता न्हू चोवपाक ओके चल मागीर बरी कोन ओके चल आतां वयता आनी हूंय शूटिंग काडूं वयता बरें मागीर बरें कोन हाय गायस आजचो इगोची सोमतो हिंग धोबिताला गेला धोबिताला एक मातशे विडियो काडया म्हणे कित्याक लागून येयला तुमकां जायसां गोंयकार आहाय कळ्ळें तुमकां सो गोंयकार आमगे क्लबूय जायते थिंगा जायते क्लब सोडले आनी थिंगा एक आहा आमगेलें क्रॉस मैदान तें तुका मागीर दाखयता ओके कितें तें क्रॉस मैदान आतां सद्या एक ओवरव्यू दाखय तुमकां धोबितालाचो ओके थिंगा एक थिएटर आहा थंय मुखार दाखयता थिएटर सो हें मेट्रो थिएटर केन्ना पिक्चरां बी येवपा जाय जाल्यार हिंगा पिक्चरां हे कळना सो आतां मागीर ती लायब्ररी आहा तो धांवता बाडाचेर लेट जाता आसतलें मागीर हें तुगेलो सर्कल कळना तुमकां आनी हें चेंज दिसती पडटा चोय हें दिसती जाणा आतां हें दिसती पडटा आतां क्लब आहा कळ्ळें तुका न्हू आनी भितर देखून आहाय जायतीं क्लब आहा ओके आनी हिंगा ट्रॅफीक आहा हें सिग्नल आहा हिंगा ट्रॅफीक सिग्नल्स ओके मागीर आतां या आमी क्रॉस मैदानार या थिंगा दाखय तुमकां क्रॉस मैदान ओके कित्याक लागून वयताय तें आमगे गोंयकार भाव थिंगा कितें मेळटा तें क्रॉस मैदानार आं दाखय तुमकां ओके चल फाटल्यान दिसती पडटा तें क्रॉस मैदान म्हणटाय तेका कळ्ळें सो हिंगा आख्खे गोंयकार भाव आमगे हिंगा येताय कित्याक लागून की आपणें एक काम जालें पयलीं ते पयले ऑफिसां वचून म्हणे बोटीचे वचून म्हणे हिंगा पयलें रोजार कोताय आनी भायसोताय आनी मागीर देवाको मागताय की जाल्ल्या पुरो काम हांव तुका येवन हांको मेळटो म्हणून सांगताय की ना सांगताय मरे तुमी ओके हिंगा मातशें आवाज मातशें येता कित्याक ते सायडीन हेटाय कळना तुमकां हय हेचे एक म्हणटाय क्रॉस मैदान पण चोयलें ना तें खूंय आहा जाणटू फॅशन स्ट्रीट म्हणटाय चोय थिंग तें गली आहा मातशें पास जावपा पडटा भितर वचूंक पडटा ओके ओके चल तुमी आतां ओके चल सो एक म्हणटाय फॅशन स्ट्रीट हिंगाचे क्रॉस मैदान हिंग मिस बीन जाता कळना सो सायडीन कितें आवाज येता तो ते सायडीन हिंगा ते हेटाय फुटबॉल हेटाय वो क्रिकेट हेटाय तेंच तो आवाज कळना तुका मातशें डिस्टर्बन्स जाता कोण रोजरी हो रोजार कोताय तेंकां कळना तेचे सायडीन फुटबॉल हेटाय फुटबॉल ग्रावंड आहा सायडीनूच ओके आतां चल तुमी न्हू ओके आतां कितें करया हो ब्लॉक हिंगासून कवर कोता ओके सो देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक म्हगेले विडियो चोयतले ओके बरे भाशेन रावाय बरे भाशेन जगोनाकाय ओके चल मागीर बरी करूं रावाय ओके चल बाय